सोंपलेल्या पेद्रू झेवियर फेर्नांदेश हाच्या आत्म्यान मीस पेटयता लावरा फेर्नांदेस. सोंपलेल्या जोकी फेर्नांदेस हाच्या आत्म्याक मीस पेटयता शारोन फेर्नांदेस आनी ताची फामील. सगळीं जी आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ह्या काजराचे वरस सोंपतात तांचे पासत मागुया. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणनो म्हजो दुनिया उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासत बग्यो सदांच तत्वार म्हणजेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सरस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्य आंकवार मारयेचे विनवणेन ह्या जिवितांतल्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तोच खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. भाग्योन पावलोन फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, म्हजे विशीं तुमी हुस्को दाखयला म्हूण सोम्या सोवे हांव खुशाल जाला. आदी पुर्यान म्हजे विशीं तुमकां हुस्को आसलो, पूण तो दाखोवंक तुमकां सोयेक मेळूंक ना. म्हजे लागीं कांय ना म्हूण हांव अशें उलयना, कित्याक म्हजे लागीं आसा तितल्यानूच सदांखाल दादोशी जावन हांव शिकलां. दुर्बळ तसो गोड गिरेस्त कसो जियोंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितींत आनी खंयसरूय आसूं उपाशी रावूंक वो पोटभर जेवूंक खावूंक, सुखोळांत वो दुखोळांत जियोंक, कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकता. तरी म्हज्या हुस्क्या कोंतींनी म्हाका आदार दिवन तुमी बरी करणी केली. पयलीं शुभ वर्तमान परगटूंक हांव मासेदोनियेन भायर सरलो तेन्ना तुमचे खातीर खंयचेच पवित्र सभेन म्हाका कसलोच दुडवांचो आदार दिवंक ना. आनी फिलिपकारांनो, हें तुमी बरें जाणात. हांव थेसलोनिकेंत आसलो तेन्ना गरज म्हूण 1 वा 2 फावटी तुमी म्हाका पावल्यात. तुमची देणी म्हाका नाका, पूण तुमचेंच उत्पन्न वाडलोलें म्हाका जाय. सद्याक म्हज्या लागीं गरज तें आनी ताचेवन चड आसा. एपाफ्रोदितान तुमची देणी म्हाका पावयल्ल्यान हांव बरो आसलो. ती देणी देवाक आवडटा आनी तो मानून घेता तसलो दोमदमीत यत्न. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सवे तुमच्या गरजांनी
तुमकां पावतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसद पृथ्वीचेर बलिश्ट जायत वयतली. प्रमाणीक मनशाची संसद सदैव. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोपतलो निते काडी. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. तो आपलें काळीज गोठ दवरता ताका भिरांतूच ना. सदोळ हातान तो दुबल्यांक वांडटा. ताचें बरेपण तोपतलें सदांकाळ. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. केदें वर्तें उदारपण आमच्या सुम्या जेजूचें. आमी गिरेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून अशें आपल्या शिसान म्हटलें. भास्कळपण जोडलेले गिरेस्तकायेन तुमकां इश्ट जोडून घेयात. अशें तुमकां ती अंतरून वचूंक तेन्ना ते तुमकां सासणाच्या बिडारान स्वागत करून घेतले. जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रेचो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खात्रेचो. आनी जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खोटो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खोटो. म्हणटच जोर भास्कळपणान जोडलेली गिरेस्तकायेन तुमचे खात्रेचें जावंक जालें ना तर असल्यो खऱ्यो गिरेस्तकाय तुमकां कोण पाती येतलो. जे तुमचे न्हय तातूंत जोर पातयोंक नजो जाल्यार तर तुमचे खाशेचें तें तुमकां कोण दितलो. खंयच्याय चाकरान दोगां धुनयाची बाराबर चाकरी करूंक नजो. कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. वो एकल्या जिपांक धरून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. हें सगळें आयकून गिरेस्तकायेक लोबदलेले फारिझ्यो ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागले. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाचे नदरेक आपूण न्याय म्हूण दाखयतले तुमी ते, पूण देव तुमचें काळीज बरो वळखता. तर मनीस उंच मोलाचें म्हूण लेखतात ते देवा मुखार काणटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भयणी भावानो, जरी आमी काजारांचेर फाटल्या 20 वर्सांनी जाल्ल्या काजारांचेर नदर मारल्यार आमकां कांय वस्तू स्पश्ट देखून येतल्यो. पयली वस्त म्हटल्यार फाटल्या 20 वर्सांनी काजारां व्हडल्या दबाज्यान जाल्या. लोकांक जाय ते दुडू म्हणल्यार. कांय लोकांनी लाखांनी. बरें आसा, तुमचे कडेन दुडू आसात, खुशालकायेन मोडटात, ते तुमचे दुडू. हिसपा भायर कांय पावटी आमी असल्या धुमधाम करून मोडटा, ते कांय पावटी सारके न्हय तरी आसतना ते तुमचे दुडू. फुडें आमी 20 वर्सां फाटीं चोयल्यार आमकां दिसून येता
की काजारां पळय जाल्लीं तातूंतलीं जायतीं काजारां मोडून गेल्या. हो तातूंतली जी जोडयो आसात, घो बायलां आसात, भुरग्यां पासत अशें तर म्हणटात, भुरग्यां पासत ती आतां जियेतात एकठांय. भुरगीं नासलीं जाल्यार केन्ना सोडून वेतल्या हें आयकूंक येता. तिसरे सुवातेर आमकां दिसून येता जोरी तर गिरेस काय ना, दुडू ना, मनीस सजमता आमकां खुशालकाय ना, तर कशेय परी हांवें दुडू एकठांय करूंक जाय. आनी हे दुडू एकठांय करूंक हांव म्हजे फामिली सावन भुरग्यां सावन कितलोय वेळ भायर सरूंक तयार आसा. आनी हें सदांच बरें न्ही. मोगा दिसता न्हू, जेन्ना आमी काजारी जिवितान भितर सरता, जरी तर आमी चिंतीन हांव बरे भाशेन हांव कितें करूंक वेता, असलीं काजारां खुशाल आसचीं ना. आयच्या पयल्या वाचपान बागयोंत पावलो फिलिपकारांक बरोवन एक उतर 2-3 पावटी तो तांकां सांगता. तो फिलिपकारांक म्हणटा, उदारपणान जियेयात. उदारपणान तुमच्या उदारपणान तुमी म्हाका आदार दिला. तुमी उदार मनशां. एके फामिलीन घो बायलां मदें उदारपण एकदम गरजेचें. दोगांयनी उदार जावंक जाय. म्हजो वेळ, म्हजो मोग, म्हजी सेवा चाकरी. आनी जेन्ना घो बायलां खरेपणी उदार जातात एकामेका सोबें, तेन्ना ह्यो ल्हान ल्हान चुकी पळय आसात त्यो आमकां दिसती पडना. जेन्ना फकत हांव म्हजें चिंततां तेन्ना हांव दुसऱ्यांच्यो चुकी चोवंक पावतां. उदारपण हें व्हडलें देणें देवाचें. म्हणणी आसा एक, सायबा तुवें म्हाका जायतें दिलां, एक उदार कालीज म्हाका दी, उदार मनीस म्हाका कोर म्हज्या जिवितान. दुसऱ्यो आनी जायत्यो वस्तू आसात ज्यो तुमी जाणात बरे भाशेन. बोगसणें, मोग, सेवा चाकरी, ह्यो सगळ्यो वस्तू गरजेच्यो खऱ्यो. आयज जेन्ना आमी बागयोंत आंकवार मारयेक मान दिता ह्या शेनवारा दिसा, मागुया ही कृपा आमचे सगळें जोण एकल्याक आमचे फामिलीनी उदार काळजाची जावं. पयलीं आमचे फामिलीन आमच्या भुरग्यांक, जाणट्या आवय बापायक, सासूमाय सासूबायक, आमच्या भुरग्यां सगळें आनी आमच्या शेजाऱ्यां सगळें उदार मनशां जावं. आमचो वेळ दिवंक, बोगसणें दिवंक, तांकां समजून घेवंक ही काकूट आनी ही कृपा आयज आमचे फामिली पासत आयज आमी मागुया. आमेन. सरेस्परा देवा, सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिवन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो तुका भेटयता. रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससना देवाचो. सरेस्परा देवा, सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिवन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता. दाक वाडीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां ओतमीक पिवून जातलो. ससनाच्या ससना देवाचो. सरेस्परा देवा, ल्हानपीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तशें म्हज्या खोटेपणाक म्हाका काळ सरेस्पर सगळें म्हज्या पातकांचो म्हाका निवड कर. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवानांत आनी
सोरेस्पोर मानून घेव काकूच सारा देवा आमी भोव ओसूक भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयच्या उगडास कोत्ताना तिचे विनवणेन आमची असतकायेंत आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या खट्यापणांतली आमकां सुटय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नामी सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया सोरेस्परा आमच्या देवाक दिनवासूया सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काली आनी सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूल तुवें रचली ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान कोत्तात तुजी सेवा पृथ्वीर तुका वखाणटात तारोन मेळ्ळली तुजी पोरसां स्वर्गार एकाच ताल्यान तुका दिन वाजतात तुज्या स्वता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगातीन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोद तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन गोश्ट मरण सोंसुपेच्या आदीं ताणें कुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उठले हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसंत समोर तुमची तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी उठली तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेलच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारतले हें म्हज्या उगडासाक बाळताचो पयलो भूत परगोटुया सुमया जेजू तुजें मरण आमी समरता तुजें पुनर्जीवन आमी परगोडटा तुजें न्याय आमी करता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा फिलिप नेरी आमच्या गौरी बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो वर्ग सुदरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची कांकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजुरीत मुखामण पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आंकवार मारी देवाची माई संगती तिचो पती बागेवन जुजे बागेवन दौर्ण दुता आनी सर्व काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां मानवली तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू खाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा
सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. Amen. आमच्या सोमोंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक शिकाव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायणेन पडूंक नाका, वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाश्यां मत्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक दिलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दीश घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची समुद्राचे पाप कटकली आमची काकूट कोण. देवाची सोयी समुद्राचे पाप कटकली आमची काकूट कोण. देवाची सोयी समुद्राचे पाप कटकली आमकां शांती दी. तुजी कूड आनी रगत आमी सिंपल आमचे सोबती आनी खास आडीन आसा. तुजी प्रकृती आमच्या वटेन कशीच करी भलायकी कशीच. वो जेजू देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलयेच्या जेवणान आपयल्यान ती आमी सगळीं सुलागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासनाच्या जिवितांत आमकां सांग. प्रार्थुया. कोणवड्या बापा बागेवन तांकवार मारयेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोबोंडाराची
भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सरेस्पोर तुमचे सगळ्या सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां देवाचो